गोंयच्या दोन्ही विमानतळा भोंवतणी राजकारण परत एक फावट तापत आसा। सध्या मोपा विमानतळार 70% महाराष्ट्रांतल्यान आनी 30% थळाव्या गोंयकार लोकसंख्येंतल्यान येरादारी चलता। चड प्रवासी आकर्षित करप महत्वाचे असले तरी हे दाबोळी विमानतळाच्या मोलान येवंक फावना। GMR परिस्थितीचो फायदो घेवन खूब आक्रमकपणान लॉबी करता। खरे म्हटल्यार ते नौदलाचो आस्पाव करपाचो यत्न करतात। ही एक GMRची युक्ती आसा असो आरोप मंत्री माविनान केलो। GMR taking advantage of the situation is lobbying very hard. In fact, they are trying to take the Navy on their side, and they are trying to tell through the mouths of naval chief and other people that we need it for defense, that airport. So GMR This is a trick being played by GMR, and I know this, and I know this is happening. That's why I am saying. That's why we are working very hard, because it is a commitment we have given to the people of Goa. Whether it is previous government, whether it is our government, that is the BJP government, we have given a commitment and we have to live up to that commitment. मजगती गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें दाबोळे विमानतळ बंद करपाची शक्यताय आसा असो प्रस्न विधानसभेत मांडिल्लो। त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दाबोळे चालूच उरतलो अशें आश्वासन दिल्लें। पूण उपरांत येरादारी मंत्र्याची हालचाली आनी विधानां पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद करपाचे दिकेन पावलां उबारतात काय असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासान केलो। तशेंच अशें फुडाराक घडल्यार दक्षिणेंतल्या सगळ्या वेवसायिकांक चड मार बसतलो असोय हुस्को उक्तायलो। 16 जानेवारी 2026 सांजे 7:30 वरांचेर विधानसभेच्या पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसायान एक रिव्हील केल्ले कितें म्हणून की आमकां सारके सोर्सांतल्यान कळ्ळां एट अ व्हेरी हायेस्ट लेवल की GMR जी आहा हाणें कोणा तरी एकट्या रिटायर्ड सर्विंग एडमिरला कोणा तरी धरला आनी एक फायल मूव जाल्या की दाबोळे एअरपोर्ट फूल फ्लॅज नेव्ही खातीर दवरचो, जेणे करून सगळे ऑपरेशन्स जे आसात सिव्हिल ऑपरेशन हे सगळे हांगा शिफ्ट जातले खंय मोपा। हे आमी विधानसभा पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आनी विजय बाब सरदेसायान 16 जानेवारीक एक्सपोज केल्ले। ताच्या नंतर त्या वेळे नंतर उलयताले मान्य ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे थंयचे स्थानीक आमदार आसा दाबोळे ते उठून सांगले की तूं उलयता ते सारखे। मान्य मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की डिफेन्स मिनिस्टरान सांगला की दाबोळे म्हणतो बंद जावचो ना। इतले आसतना मंत्री सरकारान मंत्रीच राज्यसभेचे खासदारा बरोबर काल परते दिल्ली मेळ्ळे आनी हातून एक स्पश्ट जाता की मंत्री स्वता पॅनिक मोडार आहा, म्हणजे कितें तरी हाजे भयंकर मुखार घडला ह्या प्रकरणात, नाजाल्यार मंत्री सुद्धा स्वता इतलो हातपाय धडचो नाशिल्लो ह्या बाबतीत। सो हातून एक स्पश्ट जाता की बाब विजय सरदेसायान सांगिल्ले की साउथ गोवा जो दाबोळे एअरपोर्ट आहा हो बंद करपाचो एक षडयंत्र चालू आहा विच विल हिट द इकॉनॉमी ऑफ द साउथ गोवा, which will hit and impact the tourism in the entire South Goa belt. हे करूंक दिवंक जायना। हांगा जर डबल इंजिन सरकार आसा, डबल इंजिन सरकार आसतना जर एश्युरन्साचे दिता ऑन द फ्लोर ऑफ जर ताजेर जर पाळपाचें जर हे जायना कितें डिसिजन जायना तेन्ना एक दुर्दैवाची गजाल आसा। आनी हातून आतां मंत्री स्वता येवन आतां जेन्ना आमी जे आमच्या अध्यक्षान जे सांगिल्ले GMR हे करूंक सोदता म्हणून ताजो तो एन्डोर्स करता आनी पॅनिक मोडार वचून सारको सांगता विच समथींग सिरियस इज गोईंग ऑन and there is a serious move to shut down Daboli. I think it is time for everyone to stand united to protect Daboli. कारण ना जाल्यार दक्षिण गोंयचे जे टुरिझम आसा, दक्षिण गोंयचे इकॉनॉमी आसा ही बंद पडपाक वेळ लागची ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।